Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Oglav Jesu. Vandan Jesu. Mahima Jesu. Pranam Jesu. Hosanna Jesu. Jai Jai Jesu. Hallelujah. 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 Boapar baisa sakal magta magachana zaiti dana tumi khal donanga tasat kandisan je jorti vishtana ashirwada to tumchar wachcha ke rako nasa आणि ते आशीर्वाद तुमका मेळ्ळींच म्हणून तुम्ही पातयोंचे कित्याक म्हळ्यार जेजू जें कितें दिता तें यथेश्ट मापान दिता कित्याक तोच म्हणटा तुवें मागच्या दीस तुका कितें गरजेचें तो तुजो बाप जाणा त्या देखून पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी आनी सगळें तो तुमकां दितालो म्हूण तो सांगता त्या सम्या सांगत आमी आसतना आमी भियोवची गरज ना सम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो पर्वत प्रासवून सागर प्रासगूण सम्या तो मोग तुजो म्हणलें गीत आमी गावया आमकां आज म्युजिशियन ना म्हळ्यार तांकां वसोंक आसा म्हण दिसता त्या देखून हें गीत आमी गायता आसतना सम्याचो तो मोग वर्णूंक साध्य मोगाचें न्हू कित्याक तसलो मोग कोणेय दुसऱ्यांनी दिवच्या बरी ना ताणें मात तो दिवंक जाता आनी तो मोग ताचेतून मात्र आमकां मेळटा आनी असलो मोग जेजू आमकां दिता आसतना आमच्या जिवनांत आमी बगले हर एक बरेंपण ताचेंत जावन आसा संतोष उल्हास समाधान माये मोग भावार्थ आमच्या जिवनांत सदांच उरतालो कित्याक सोमी आमच्या सांगता आसतना कितेंच उणें आमकां आसचें ना त्या देखून सांगता आमी गाया सम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णो नजो पर्वत प्रासो सागर प्रासगूण सम्या तो मोग तुजो पर्वत प्रासो सागर प्रासगूण सम्या तो मोग तुजो संतोष भाव आत्म्या म्हज्या चिंतो सम्यासो तुज्या संतोष भाव आत्म्या म्हज्या चिंतन मग सम्यासो तुज्या सम्यासो मोग तो भांगरा प्रासवर्त सस्ना बाळचे तो स्लो सम्यासो मोग तो भांगरा प्रासवर्त सस्ना बाळचे तो स्लो सम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णो नजो पर्वत प्रासो सागर प्रासगूण सम्या तो मोग तुजो पर्वत प्रासो सागर प्रासगूण सम्या तो मोग तुजो आमच्या एका दुख संकश्टांत आमच्या एका कश्टांत आमकां मेळटा ताचो तो आदार कित्याक तो आसतना आमकां कितेंच उणेंपण म्हूण भोगचें ना ताच्या सांगता रावतना उणेंपण म्हणलेंच ना भर्ती कर्ण जायत्या वर्त्या मापान दिवचो जेजू हो आनी ह्या जेजू सांगता आमी आसतना सगळें दराळ मापान तो आमकां दिका
दुःख संकष्टाच्या वेळा मेळटा आमकां ताचो आदार. दुःख संकष्टाच्या वेळा मेळटा आमकां ताचो आदार. सौम्या समोगतो भांगरा प्रास्वर्त सजना बळचत असलो. सौम्या समोगतो भांगरा प्रास्वर्त सजना बळसत असलो. सौम्या तमो तुजो आमच्यार व्हडलो नजो. पर्वत प्रासू सागर प्रासगोर सौम्या तमो तुजो. पर्वत प्रासू सागर प्रासगोर सौम्या तमो तुजो. पर्वत प्रासू सागर प्रासगोर सौम्यात मोग तुझो. हालेलुया 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 हालेलुया. सबला नवकरीय शति सबरीय सबरीय चंडिला बला 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 बला. Gloria baler 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 baler. Gloria hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah hallelujah Jesus Jesus Jesus. या सकाळच्या वक्ता जेजो तो आमच्या संगत आसाय सोम्या आमकां रक्ताय सोम्या आमकां बसताय सोम्या सर आनी सर्मपान सगळें बरें पडतो आमकां दिताय सोम्या. असल्या वक्ता जेजो तुजो मोग सर आनी सर्मपान आमचे थंय वाडय आनी चडय. तुझ्या मोगांत आमकां बर सोम्या. हर एका भुरग्याक हांगा आसल्या आनी हांगा येनातल्या हर एका भुरग्याक तूं आपट सोम्या. हर एका भुरग्याची काळजां नितळ कर सोम्या. हर एका भुरग्याक दिल्लें तें योजन संपन्न करूंक जाय जाली सर करपा ताका तूं दी सोम्या. असलें बरेंपण तूं दिता आसतना सोम्या तूं आमकां सण सोडिनाका. सोम्या तूं आमचे थंय पयस वचनाका. सोम्या तूं सदांच आमचे सांगत चल आमचे सांगत राव आमचे सांगत ये. आमकां तुज्या मोगाची भुरगीं कर आमकां वेगून घे आमकां पटलोन धर सोम्या. आनी अशें आसता जेजू तुज्या व्हडत्या मोगांत आमी सदांच जियोंक आमकां पाव कर सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगेच्या भावान बेणीनो साम बेनेडिक्ट म्हणटालो हर एका भुरग्याक एक विशिश्ट योजन देवान दिला. आनी हें योजन जायतीं जाणां संपूर्ण करतात थोडीं संपूर्ण करिनात. हें योजन संपूर्ण करच्या खातीर बेनेडिक्टान आमकां देवान आमकां दिल्लें म्हणटा साम बेनेडिक्ट. साम बेनेडिक्ट व्हरतो एक फ्राद त्याच्या जिवनांत जायते सॅक्रिफीस दगदोणी ताणें भोगली जावन आसा जाल्यार तो भियोंक ना. तो म्हणटा हांव भियोंक येवना. हांव देवान दिल्लें विशिश्ट योजन संपूर्ण करूंक म्हणून आयला. आनी अशें आसता तो म्हणटा देवाचें योजन केन्नाच निर्फळ जायना. केन्ना वरेक आमी त्या योजनांत भागीदार जाल्ल्या वेळा मात्र ना तर तें निर्फळ जावचें साध्य आसा. आनी तो आपल्या जिवनांत घडिल्लें घडीत आमच्या मुखार दवरता. तो फ्राद जावन ताका जायते ताळणी येताली ताळणी वटण्यो येताले. आनी अशें वटणी हर एक वटणी येताना ताका कळीत जातालें जेवसार ताका नाडटा. देवाचें विशेष योजन साम बेनेडिक्ट मारी पात जारी जावचें जेवसार निर्फळ करूंक प्रयत्न करता म्हण ताका कळीत आसलें.
आणि त्या देखून तो केदाळही जेवण सारच्या धांवले धांवन पयस सरोंक आश येतालो पूण जेवण सार ताची पाट सोडिनातलो. आमच्या जिवनांत जायते फाटी आमी पळयलें जाल्यार आमी एका एका ताळण्याक वळख जाता, एका ताळण्याक आमी वळख जाता. पूण सम बेनेडिक्ट म्हणटा म्हज्या जिवनांत एवढे अशें घडलें की हांव एक दीस जेवण सारांत पळापळ घेयचें म्हण चिंतून माट्याच्या भितर वचून बसलो आनी माट्याच्या भितर वचून मागणें करतालो. आमी थोडे म्हणटा मागणें करतना कशें जेवण सारान येवचें, मागणें करतना कशें नाडचें, मागणें करिना न्ही आमी. मागणें केल्ल्याक आनी की चड नाडटा तो, कित्याक ताका जायचें तसलेंत तांचें एपडी योजन निर्पळ केलें जाल्यार जेवण सार सक्सेसफूल म्हणटा आमी. आनी अशें आसता तो बेनेडिक्ट वचोन भितर माट्यांत मागोन आसलो आनी मागोन तो देवाक स्तुती करतालो, देवाक आर्गां दितालो. आनी असल्या वेळार मोगाचें कितें घडलें, असल्या वेळार घडीत तो म्हणटा ते एक ल्हान ताच्या माट्यांत वारें येवच्या खातीर एक दोंपलो केल्लो जावन आसा. ल्हान जनेली न्ही, ल्हानसो दोंपलो. आनी ह्या दोंपल्या लागीं एक बरें सुकणें येवन बसलें. सुकणें बरें सोबीत दिसतालें. आनी बेनेडिक्ट म्हणटा कितलें बरें सुकणें तें, ह्या सुकण्याक वचून हांवें आपडी जाय म्हण तो चिंता. आनी अशें आसता तो सुकण्या लागीं वेता, सुकण्याक बरें नाप पडटा. केन्ना ताणें सुकण्याक आपडलें तेच वेळार ताचे भितर पाश्यावी आशा जीव जाता, जिवाळ जाता. आनी ताका बघता ताची सगळी कूड उद्रेकीत जाता. ताची सगळी कूड कोणा लागीं वचचें, कोणाक धरचें म्हणलें एक बगप ताका येता. ह्या वेळा तो चिंता, हें कितें, येतळ म्हणसर हांव मागणें करनासलो, येतळ म्हणसर हांव मागण्यार बसनासलो, हे कसणी कितें जालें काय. आनी ह्या वेळार ताका कळीत जालें, ओ तें सुकण्या मारपाक आयिल्लें सुकणें न्ही, ताच्या बदलाक जेवण साराची वीद ओवळी. आनी त्याच वेळा बेनेडिक्ट म्हणा लागलो, वय तूं म्हजें योजन निर्पळ करूंक आयलाय, म्हाका ओड दवरूंक आयलाय, हांव तुका बिलकुल सोडचो ना म्हणा लागलो. भायर आयलो, आपलें सगळें आंग वस्तूर काडलें आनी आंग वस्तूर काडून मोगाचें थंयच आसल्या एका कांट्येच्या झाडा वयर उडी मारलो. उडी मारून त्या झाडार लोळ्ळो 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 लोळ्ळो. आनी तो म्हणटा कितलो वेळ त्या झाडाचे कांटे म्हाका तोपले की त्या वेळार म्हज्या कुडी जावन इल्लें रगत भायर आयलें. आनी ह्या वेळा म्हजी पाश्यावी आशा हळटार बागली, उणी जाली आनी संपूर्ण तरान ती पाश्यावी आशा म्हजे तावन गेली. आनी त्या नंतर परत हांव म्हज्या माट्यांत बसून मागोवंक सुरू जालो. आनी त्या दिसावन हांव जेवण सर जावन पयस धांवना, कित्याक हांव कितलो पयस धांवता तितलो फाटल्यान तो म्हज्या पडटा. त्या बदलाक जेवण सरा मुखार रावन जेवण सराक पोड करून जेवण सराची विदोळी सगळी नाश करून देवाचें योजन संपूर्ण करच्याक हांव मुखार सरलो. आनी त्या देखून एक अपुरबायचो फ्राज जावन हांव उरलो म्हणटा तो. आनी देवाचें योजन म्हजे दोरी संपूर्ण एक देवान पायलें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी मोगाचें भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवनांत जायते फुडें आमी म्हणटा आमची भुरगीं बरीं आसात. आल्तार भुरगो आसलो फादर, वायसी नासलो फादर, सडन ICU मागीर रिगलो फादर. सडन एक दीस कितें जालें म्हण कळीत ना फादर. खंय वेता म्हणा लागलो फादर. येताना लेट जालो फादर. त्या दीस जावन फादर म्हजो भुरगो कितें जाला म्हण कळीत ना. पुरेगले आवय येयली म्हणा लागली, फादर म्हजें भुरगें बरें आसलें, कोरोना वेळार फादर कितें जालें म्हण कळीत ना. आतां आयकना फादर घरा. 9 वरां रातीची जाली म्हळ्यार भायर वचचें म्हणटा, पयशे सारता, कसली विदोळी करता.
फकत 13-14 वर्सांचे भुरगे आनी अशें आसता म्हाका जवान अणभणेन कित्याक हें घडटा की म्हळ्यार देवाचें विशिश्ट योजना हर एका भुरग्याक आसता देवाचें विशिश्ट योजना हर एका भुरग्याक आसतना देव तांचे संगत जियेतना संपूर्ण तरान देवाचो व्हरतो अनभोग तांकां जावच्या वेळार जेवसार धाड घालता जेवसार धाड घालून संपूर्ण तरान तांकां वडटा आनी ह्या दोरी कितें जाता तांच्या जिवनांत जायते फेल्युअर्स सलवणी मेळटा थोडे वायटाक वतात थोडे आपलें जिवन ओगडून घेतात अशें सगळें तांच्या जिवितांत तांकां मेळचे ते सगळे वांटो वायट जातात ह्या देखून जायती आमची भुरगीं वायटाक वचोन पायतात आनी आमी म्हणटा कितें जालें काय जेवसार एका एका रितीन नाटचो आमच्या भुरग्यांक ही सण सोडिना व्हडांक ही सण सोडिना ल्हानांक ही सण सोडिना पूण आमचो निर्धार कितें आसा तो वर्त्या तरान आसूंक जाय आनी त्या वेळा जेजूचो आमकां राखता आनी आमकां सांबाळटा आमकां असो आसरो एकच मोगाचे न्हू आनी तोच जावन आसा जेजू ह्या जेजू सांगता आमी आसतना आमकां उणेपण बगलें जाल्यार तो तें भरती करून दिता त्या देखून आमचो जेजू म्हणटा हांव आसा ये म्हजे लागीं आपयता हर एक लागीं आपयता आनी तो म्हणटा हांव आसा भिवची गरज ना तुजे सांगता हांव आसतना भियेनाका म्हूण तो सांगता सगळीं एक घडी भर उबे रावया मोगाचे न्हू तूंच म्हजो आसरो म्हणलें गीत आमी गावया आनी त्या द्वारे जेजू आमकां दिता तो आदार आमी घेवया आनी त्या जेजू सांगता आमी एक जावन जेवया तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो राखणदार तूंच म्हजो मोगाळी तो म्हजो तू म्हजो आसरो तो म्हजो राखणदार तो म्हजो मोगाळी तो म्हजो वय सोम्या तो म्हजो आसरो तूं आमकां केन्नाच सण सोडिनाय सोम्या तुजे सांगत आसतना कितेंच उणेपण आमी बगल्यार तें भरती करून दिताय त्या देखून सगळ्या आमच्या काळजांत तावन सगळ्या आमच्या जिवितांत सगळ्या आमच्या सक्तेंत आमी तुजो सदांच मोग करून आराधन करूंक हांगा तुज्या मुखार सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा आवासा सगळ्या काळजांत हांव सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता हांगा आवासा वय जेजू हांगा आवासा हांगा आवासा सोम्या हांगा आवासा सोम्या हांगा आवासा सोम्या हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा जेजू हांगा आवासा वय सोम्या आमी हांगा आसा तुज्या मुखार आसा हांव सोम्या सकाळच्या वेळा सगळी रात तुजे सांगता करचो न्हू ह्या 40 वरां तुजे सांगता जागी रावो न्हू
आमचे सर्वस्व तुका दिवच्याक आमी हांगा आसाव. आमी तुजी भुरगीं व्हरता मोगान आसाव. न्हीद येता जाल्यार ते न्हीद आमी कळोन जेवसाचे विदोळेक आमी अवकाश दिनासतना खऱ्या मनान व्हरत्या काळजान हांगा तुज्या मुखार आसा. कित्याक तूं जावन आसा आमचो गवळी आनी तुज्या शेळयांक तो केन्नाच सोडिनाय. तुज्यो शेळयो सदांच तुज्या सांगाता व्हरोंक तुज्या सांगाता रावच्याक तूं आशेताय. आनी तसलो बरो गवळी तो आमच्या सांगाता आसतना आमी भियोवची गरज ना. कित्याक तूं आमकां बऱ्या सरोच्या वाटेक पायताय. तुवें दिल्लें तें योजन संपूर्ण करच्याक आमच्या सांगाता तूं आसताय. आनी असलें बरेंपण तूं आमकां करता आसतना आमी केन्नाच भियोन बसचे ना. तुजे सांगाता एक जावन रावतल्या तुवें आमकां दिल्ली ती वाट बऱ्या तरान आमी चलोन समकोन तुज्या व्हरत्या जिवितांत आमकां भागीदारपण दिल्लें तें भागीदारपण आमी घेतल्या. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो सडवंदर. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो सडवंदर. तूं म्हजी गोपेसवान, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो सडवंदर. तूं म्हजी गोपेसवान, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता. सगळ्या जिवितांत तुजे रूप पळोवंक सोदता. सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता. हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. सौम्या हांगा हांव आसा. सौम्या हांगा हांव आसा. सौम्या हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा जेजू. हांगा हांव आसा. वय सौम्या सगळ्या भुरग्यांक देव पळयलाय. हर एका भुरग्याक विशेष योजन दिलाय. ते योजन जावन आसा ताच्या जिवनांत जायतें बरेंपण बगूंक ताका दिल्लो तो उद्देश मनपूर्वकी ताणी संपोवच्याक. ह्या वाटेर आमकां कळीत आसा सौम्या जायत्यो आडकळी आसतल्यो, जायती विघ्नां आसतलीं, जायते ताळणी आसतलीं, जायते टेम्पटेशन आसतलीं, जायते वंदवणे आसतल्यो. पूण रक्तमासाच्या कोडीच्या वंदवण्याक आमी बली जायनासतना रावच्याक तूं आमकां आपणे दिताय. आनी असलें आपणे आमी घेतात सौम्या. आयच्या ह्या सकळच्या वेळार भोव आबुरबायेच्या वेळार एक घडीभर आमी तुजे सांगाता आसाव. ह्या सगळ्या राती आमी तुजे सांगाता करसून ह्या सकाळच्या वेळा तुजे सांगाता आसतना सौम्या ती आमकां तसली बुजवण, ती आमकां तसली शिकवण, ती सौम्या आमकां तसली गटाय. कित्याक तूं जावन आसाय आमकां गटाय दिवचो, तूं जावन आसाय आमकां राखोन व्हरचो, तूं जावन आसाय सांबाळचो देव. तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी गटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो बुजवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार,
tomojigatai tomozade tomozabozwanda tomozo sekandar tomojigatai tomozade सगळ्या काळजांता तुगारा दान करता सगळ्या जिवितान तुजेर पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा वासा सगळ्या काळजांता सगळ्या काळजांता तुगारा दान करता सगळ्या जिविता तुजेर पळोवंक सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा सौम्या हांगा वासा जेजू हांगा वासा हांगा वासा जेजू हांगा वासा नी नन्न आश्रयವು नी नन्न ಕೋಟೆಯು नी नन्न ಪ್ರಾಣನಾಥ नी नन्देवा नी नन्न आश्रयವು नी नन्न ಕೋಟೆಯು नी नन्न ಪ್ರಾಣನಾಥ नी नन्देवा ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪುನರ್ದಯದಿಂದ ಹರಸಿ ನನ್ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪುನರ್ದಯದಿಂದ ಆರಿಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೋ ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನೋ ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನಂದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನೋ ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನೋ ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು ನೀ ನಂದೇವಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ
ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪುನರ್ದಯ ದಿಂದ ಆರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದೇವಾ ಹೌದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರು, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಬಲವು, ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇವರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುವರು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ದೇವರು ನೀವೇ. ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನೋ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮೊಂಬಲವೋ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು, ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲಕನು, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ನೀ ನನ್ನ ಮೊಂಬಲವು, ನೀ ನನ್ನ ಮೊಂಬಲವೋ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವಾ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪುನರ್ದಯದಿಂದ ಆರಸಿ ನನ್ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವರೆಂದು ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸರು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸರು ನಾ ದೇವಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ ದಾಸನು ನಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಮಗ ಜನ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. आमकां पड सम्या आमकां बरें कर नितळ कर सम्या आमच्या जगतात आमच्या जगतात ये सम्या सम्या आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत आमच्या वेव्हारांत आमच्या शेत समारांत आमच्या घरांत सदांच तो राज कर सम्या हे सम्या आमच्या काळजांत आयलो तो सर्वच आमकां राख आनी सांबाळ हर एक बरें पडतो आमकां दी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बश्या मगाच्या सैत्य जणांनी आमी व्हरतो त्याग उपवास करणं मागणें करणं जैत आपणे जै म्हणल्या खातीर आमी जायतो सॅक्रिफीस ह्या दिसांनी केल्लो आसा. थोड्यांचे सॅक्रिफीस इतले आसात की मोगाचे न्हू एक एक जेवण सयत दिसाक ते जेवले नात. कित्याक तसलो एक त्याग आसूं जिवीत
तांचें जावन आसा आनी आसा जाल्यार त्यागाचे जिवांची येत आसतना जेवण आमोसोर जाता जाय तेवढे आमकां वडणे येतात आमी पळयता थोडे फावटी फ्रिजांत चॉकलेटां आसतात दुसऱ्या खंयच्या दिसा आमकां खाया म्हण बघना पूण सिंच्या बुधवारा आनी निमाण्या शुक्रारा खाया 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 म्हण बघता आं जेवण रे जाय तेवढी एक केलें म्हण चिंत्या इल्ल्या वेळान आनी एक केल्यार बरें आसलें शुगर खंय इल्ली डावन जाल्या कोण ना म्हण बघता शुगर पेशंटाक तेल जाल्यार कांय ना शुगर पेशंटांनी चड जावन तसले जिवन पूण तुमी करतात कित्याक तुमी करतात जायतो तो सॅक्रिफीस काल न्ही पोर पावूर मंजेश्वर पावूर रेतीर सांपोवन डॉन बॉस्को पाद्राबांक मेळो म्हूण गेल्लो त्या वेळार अशें आमी उलोवन आसले ग्रावंडांत रावून ते जाल्यार थंय जायते जाण हेर धर्माचे आमचे मुस्लीम भाव भयणी आसात आनी त्या वेळार पाद्रा म्हणा लागले हांचो एका म्हयन्याचो कसलो उपास न्ही गी कितले स्ट्रिक्ट तरान ते करतात की म्हळ्यार उपास मात्र न्ही बोवा परबाचे मागणें करतात बोवा परबाय तरान दान धर्म करतात ते आज आमच्या यंगर जनरेशन पैकी मस्त उणें जाला म्हणा लागले जाल्यार आमचे मलगाडी करतात आमचे मलगाडी ते सण सोडीन आनी कित्याक तांकां हो त्याग उपास दान धर्म तांच्या कुडींत तासा म्हणल्यार बरी रक्तांत तासा म्हणटा पळय आमी जायते बडी म्हणटा तांच्या रक्तांत ते आसा थोडे बडी आमकां बघता न्हिदी आयिल्लें चड 5 वरां उठोंक आसा आनी हे 5 मिनटां कांय ना तांकां मेळचें कित्याक म्हळ्यार मनशाक न्हीद जावन पळोवंक गेल्यार 4 घंटेची न्हीद पुरो खंय 4 घंटेची न्हीद 11 जावन 3 तुमी जाय जाल्यार वचून करून पळय आज न्हीद होनात तुमी आज इल्लें मस्त ड्रावजी आसता जाल्यार फाटीं गेल्ले उपरांत पळया तुमच्या जिवनांत 4 घंटेची न्हीद आमी भुरग्यांक केदाळ इस्कालांत आमी म्हणचे आसले न्हिदा एक 5-6 घंटे ताच्या चडतीक न्हिदा नाकात म्हणून आनी तुमकां टेस्ट करूंक आसा जाल्यार तुमी वचून पळया 11 वरांक बेड्डाक गेले जाल्यार 3 वरां भितर आमच्या कुडीची सगळी डायबॉलॉजिकल सिस्टम म्हणटा आमी कितें म्हळ्यार असले सगळी कल्मशां म्हणटा ती सगळी काण उडोवन नव्यान ती आमची कूड तयार जाता नव्या कामा खातीर आनी तें जावचें 11 जावन 3 सायन्स आमकां म्हणटा 11 जावन 3 आनी 3 वरां उपरांत जें कितें तूं उठोन अपुरबाय तरान बरो उस्वास चडनो त्या जाग्यार खंय बरें वारें आनी वळटा थंय तुवें शिकोंक बसलें जाल्यार खंडीत जावन तें शिकलें इतलें बरें मोतीक वेता काय कित्याक तुजें मायंड फ्रेश आसा पूण आमी कितें करता आमच्या भुरग्यांक सांगता हे फाल्यां परीक्षा आसा 12 वरां म्हणसो सीक 1 वरां म्हणसो सीक 2 वरां म्हणसो सीक गेले 11 जावन 12 जावन 1 2 घंटे गेले 2 घंटेची पुरा सण मोगाचें ना डायबॉलॉजिकल सिस्टम तुवें सांगलें बरें आयकना ताका असं 11 वरार मात ती स्टार्ट जावची तुज्या बॉडींत त्या देखून आमी म्हणटा क्लॉक चेंज जाला युरोप कंट्री गेल्ल्या दळा आमचे म्हणटा क्लॉक चेंज जाला तें सारकें 2-3 दीस वतात हे डायबॉलॉजिकल सिस्टम 11 जावन 3 उपरांत आमच्या भुरग्यांक तेदा उठेचें म्हणा 1 घंटो आनी 1.5 घंटो 5 वरां उपरांत तें निश्चय भुरग्यांचें शिकपाचें लक्षण न्ही पूण आमी कितें म्हणटा आज आयतार न्ही न्हिदे आयतार सोमार मंगळार म्हूण कांय ना मोगाचें न्हू हर एक दीस आमच्या भुरग्यांक एक्टीव दवरचे आमी एक्टीव जायचे तरी देवा समोर वचचें फादर बोनावेंचरान तुमकां येदोळ सांगलें कसो तो दीस आमी घेयचे माता तेरेजा म्हणटाली सकळींच्या 3 वरार तिका मिसाचें बलिदान मेळ्ळें जाल्यार तो दीस इतलो अपुरबाय सकय दिसो ती म्हणटा ते 3 वरांचे मीस म्हाका मेळ्ळें तर कितले खुशी जाता एक बटी एक पाद्रा तांच्या आश्रमाक गेल्लो खंय कलकत्ता बरें करून वेलकम केलें तिणें आनी ती म्हणा लागली खंय फादर पंतेरेक 3 वरार म्हाका एक मीस भेटयतात की पाद्रा म्हणा लागलो जायत मातारान विचारलें ना म्हणून ताणें चिंतलें मातार खंय पयस पैणार वेता ती जायते कडेन वेताली आनी अशें आसता तिका मिसाची गरज आसा म्हूण चिंतून
ताणें म्हणलें जावन आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना तो 3 वरां उठलो, आलाम धरलें. 3 वरां उठोन 3 वरांचे आपली साफसफाई करून सीदा मिसाच्या बलिदानाक तो आयलो. आनी मादार एकलीच. आनी मादार आसतना अपुरबायतरान मीस ताणें भेटयलें. तो मीस भेटोन मादाराक म्हणा लागलो ऑल द बेस्ट आनी वचोन न्हिदलो. 7 वरांक ब्रेकफास्टाक म्हूण येता आसतना मादार प्लेट काडून धांवन आयली आनी म्हणा लागली फादर प्लेट ब्रेकफास्ट करा फादर, हांगा आसा फादर, हांगा आसा, हें जाय की तें जाय की हें जाय. पाद्राबाग राग आयलो. पाद्रा म्हणा लागलो हांवें चिंतिल्लें ही मात्र खंय पयस पैणाक आसा कोण ना म्हणून हांव इतल्या कश्टांनी उठलो 3 वरार आनी ती हांगात आसा. विचार लागलो तूं आनीक हांगात आसाय? वय तुका भायर वचोंक घालें न्हय. तें 2 दीस उपरांत फादर. 2 दीस उपरांत? पूण म्हाका कित्याक तुवें 3 वरां उठयलें आनी मीस पेटोवंक लायली? ती म्हणा लागली फादर त्या 3 वरां सकाळीं पंत्यार तुमी भेटयल्लें तें मीस आयचो दीस कितलो अपुरबायेचो करता फादर. ह्या दिसा कितलें बरेंपण मेळटा आनी म्हाका मस्त उल्हास भोगता फादर. त्या खातीर हांवें तुमचे कडेन रिक्वेस्ट केल्लें फादर, एक 3 वरां म्हाका मीस भेटतात की 3 वरां रे. ती म्हणटा पयल्यान पयलें आमच्या घरचो धनी जेजू, आमच्या घरचो धनी जेजू त्या धनया लागीं वचोन ताच्या लागीं मागोन म्हजे दीस हांवें आराम केलो तरी तो दीस कितल्या बऱ्या तरान वेता म्हणून म्हाकाच कळीत ना. हांवें न्ही करचें ताणें करचें. हांव न्ही धांवता तो धांवता, हांव न्ही उलयता तो उलयता, हांव न्ही विचारता तो विचारता, हांव न्ही ती कामां करता तो करता. पळया कितल्या अपुरबाय तरान ते म्हणटा. आनी कोणीय तिच्या आश्रमाक गेल्ले तेन्ना हिंदू जावन मुस्लीम जावन खंयच्या धर्म समूण तिका नासले, जातकात तिका नासले. आनी त्या वेळार ती कितें करताली की म्हळ्यार ती सीद आयिल्ल्यांक करयेकले म्हणटालो कम एंड मीट द किंग, मीट द किंग म्हणटाली, म्हज्या रायाक मेळा. आनी ते म्हणटाले कोण काय तो राय. आनी ते तिच्या फाटल्यान वताले आनी तेच तिचे ते अडोरेशन कपेल आनी ती सक्रामेंत केदाळे आसतलो 24 hours. आनी 26 वरां आसल्या त्या सक्रामेंता मुखार दिपी घालता आसतना उरिल्ले भाव आनी भयणी दुसऱ्या धर्माचे हात जोड मागताले खंय, हात जोड मागताले खंय. त्या देखून मोगाचें न्हू आमी केन्नाच चड जावन एका इगर्जेच्या बगलांत पाशार जातना जावं पुरो इगर्ज पयस आसा. आतां आमी पळयता सुरत येतना ओवर ब्रिज आसा, सुरत कालाचो कुरीस थंय जावन दिसता. हांगा येता आसतना कुळूरचो कुरीस दिसता. अशें वेता आसतना कितेंच गण्य नातल्या बरी आमी वेचे न्हय मोगाचें न्हू. एक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे ते कुर्साचो गुर्त आमी काडूंक जाय. बेल आयकता 7 वरांचे बेल आयकता सांजेचे आमोरीचे ओगेत रावता. ते बेल कितें खंयचे खंय जावन आयले मोगाचे भावन आनी भयणीनो. हे बेल खंय जावन आयले मनशाक ल्हान निदर्शन तुमकां दिता. सान फ्रांसीस आसीस एक फावटी सुलतानाक मेळोंक म्हूण वेतालो. हे सुलतानाक मेळोंक म्हूण व्हरता आसतना टर्कीच्या सुलताना मेळोंक वता आसतना ताका कोणें म्हळें तुका तो लगड काडटा. कित्याक म्हळ्यार तो क्रुरी खंयच्या क्रिस्तांक पळयल्यार तो सोडिनातलो, तांकां लगड काडटालो. सान फ्रांसीस आसीस कडेन म्हळें तूं वचनाका थंय. पूण तो म्हणा लागलो खंय हांव वेतालो, हांव वेतालो, वेतालोच गेलो. कसो गेलो वताय अस दोगलो घालून त्या दळ आनीक रफ्फालो आतां फायन जाला. तस दोगलो घालून गेलो आनी वेता आसतना देवाचे गितां गावन गेलो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमच्यान वडनोचो. तो मेजोंक जायना, तो कोंक जायना, वर्णन करूंक जायना. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमच्यान वर्णूंक नोचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोगतो आमच्यान वर्णूंक नोचो. आनी वो
हे गांवन वचोन ओंद आसा सुलतान पयस जावन पळयता अरे वो कोण येता काय सगळ्यांक म्हणटा तयार रावा तेजे सैन्य आसलें तयार रावा आनी ह्या वेळार फ्रांसीस असीसी तें कांय पडोन वचोना फ्रांसीस असीसी बऱ्या तरान नाचोन खेळोन म्हणल्यार बरी गेलो अल्टार केलो मुखार वचोन मोगाचेनो लागीं लागीं वता आसतना सुलतान उबो रावला फ्रांसीस असीसीक तें पडोन वचोना वो कितेंय करूं दी हांव म्हज्या जेजूच्या नांवांत आयला म्हणा लागलो गेलो ताचे लागीं वता आसतना ह्या सुलतानान पयले फुटी पळोवचें असल्या मनशाक कांय जातेर ना कितेंच ना बगास आपले हात उदार करून आयला आनी असल्या मनशाक पळयता आसतना तो म्हणा लागलो वो मनीस देवा वो आयला कोण तूं हांव फ्रांसीस असीस फ्रांसीस ओ फ्राद आनी ताचें उलोवणें पळोवन सुलतानाक इतलें मेस्सोलें मोगाचें न्हू सुलतान म्हणा लागलो ये म्हजे लागीं बस आनी ताचेर उलोवंक सुरू जालो फाटी येता आसतना त्या गांवांत एस मुस्लीम भाव बांग दिताले ताणें म्हणलें हें कितें आनी तांच्या पैकी एकल्यान म्हळें हे आमचें मागणें आनी हे आमी बांग दिता आसतना देवाचें वर्णन करता आसतना हर एक लागीं आयकत आसतना तोय आपली तकली बगोवन मागता तोय त्याच जाग्यार रावन मागता आनी फ्रांसीस असीस म्हणा लागलो असलें आमच्यान कांय ना न्ही गे अरे आमच्या धर्मांत अशें आसा आनी आमकां कांय ना कित्याक गे आनी फ्रांसीस असीस म्हणलें हांवें कितें म्हणे आराम करीत जाय आनी याद देखून मोगाचें न्हू फ्रांसीस असीसीन गांठ ओडची आराम केली आपल्या कोवेंतांत ल्हान गांठ आतांच्या परींची गांठ न्ही ल्हान गांठ ओडची आराम केली आनी त्या दिसावन केन्ना ती गांठ ओडटा आसतना त्याच वेळा देवाचे वर्तें आजरपण ताचे थंय तो बगूंक सुरू केलो खंय वचून खंयच्या जाग्यार येवन गांठीचे आवाज आयकता आसतना तो उबे रावतलो आनी तेच कुर्साचो गुर्त आपल्या कुडींत तो करतालो आनी तो म्हणटा एक गांठीचे एक आवाज आजय मोगाचें न्हू गांठीचो आवाज आसतना आमी सर्जन फ्रांसिस्कान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हूण काण्ण काडटा कित्याक म्हळ्यार ते आमकां संवयर पडला एक दुसरें देवाचे आजरपणाचो उडास आनी ह्या देखून जायतें बरेंपण करता मोगाचें न्हू जायतें बरेंपण करता फ्रांसीस असीस ताचे उपरांत खंय सकल तेच सुलताना लागीं 3 फुटी तो गेलो सुलतान म्हणा लागलो तूं बरो मनीस तूं मोवाळाचो मनीस तूं दायळाचो मनीस तूं क्रूरी न्हय तूं म्हाका कांय लगड काडूंक येवनाय तूं म्हज्या झगडे करूं येवना ये परतून गेलो 1 फुटी न्ही 2 फुटी न्ही 3 फुटी तो गेलो 3 फुटी आनी ताचे थंय वचोन जायतो संवाद करून आयलो आतां परच्या लास्ट इयर आमी 800 इयर्स म्हळ्यार सान फ्रांसीस त्या सुलताना लागीं गेल्ले 800 वर्सांचो संभ्रम आमी केल्लो जावन आसा आनी अशें आसता मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत खंय एक कुरीस आमी पळयलो खंय एक इगस आमी पळयली खंय एक गांठीचे आवाज आमकां आयलो आमी त्याच वेळा देवाचें आजरपण भोगूंक जाय आमच्या भुरग्यांक तें शिकोवंक जाय कित्याक हांव तुमकां म्हणटा की म्हळ्यार देवाचें आजरपण हर एक घडी आमी भोगता आसतना आमचे थंय एक नवी सगत उपजता जिवाळ जाता नातर आमी मनशां जाय म्हाजी थोडे फावटी आमचे थंय सुखीदाड येता थोडे फावटी आमचे थंय कितें जाता म्हण आमकां कळीत जायना असली सुखीदाड येता आसतना आमी देवाच्या अस्तित्वांत आसच्याक जायते भायले सायन्स आमकां आसात जायते भायले सायन्स आमकां आसात एक घडी भर आमी आमचे दोळे बंद करया बरो एक उस्वास काडया नाकांत डीप ब्रेथ म्हणटा आमी कित्याक आमची कूड ताकल्या स्पिरीट आमचो बारी स्ट्रॉंग आसा कूड ताकता त्या खातीर परत आमी तसो उस्वास काडचो भायर सोडचो गुंडायन डीप म्हणटा डीप ब्रिदींग म्हणटा आमी
चड जावन मोगाचें देवाचें अस्तित्वपण भितर तुमी तो उस्वास काडटना जेजूस भितर वचो. देवाचे ते वर्त उस्वास आमच्या भितर वचो. भायर आमचे ते कितें कल्मश आमी भायर घाली येत. पूण जेजू म्हणटा जें कितें तुज्या कुडी भितर वता तें तुका मेळयना. जें कितें भायर येता पळय कितल्या पुरबायतरान ऑक्सिजन भितर वता. ऑक्सिजन देवान दिल्लें. आमी कांय घेवंक ना मोगाचें न्हू, कांय साडूंक ना, पूण देवान दिल्लें तें वर्तें वारें आमी सेवता आसतना आमी चिंतिना कितलें आपुरबायेचें तें वारें. तुमकां केन्नाय पुरासाण जाता आसतना, केन्नाय थोडी जेम येता आसतना डीप ब्रिदींग करा आनी तें वारें भितर गेल्लें संपूर्ण तरान तुमकां नितळ करता. आनी जें कितें भायर येता विकाळ वारें या क्लोरायड तें रूख झाडांक घेतात. त्या देखून देवाक अर्घां दिवया आनी आमी गावया. अर्घां तुका सोमेया, अर्घां तुका धनया, अर्घां तुका, अर्घां तुका आतां आनी सस्ता. अर्घां तुका सोमेया, अर्घां तुका धनया, अर्घां तुका, अर्घां तुका आतां आनी सस्ता. तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोगरच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या, तुवें म्हाका वेसलोय ससण सुका पावच्या. तरी हांव पावनय सम्या पावनय, तरी हांव पावनय सम्या पावनय. अर्घां तुका सोमेया, अर्घां तुका धनया, अर्घां तुका, अर्घां तुका आतां आनी सस्ता. अर्घां तुका सोमेया, अर्घां तुका धनया, अर्घां तुका, अर्घां तुका आतां आनी सस्ता. हांव अर्घां दिता जेजू, हांव अर्घां दिता जेजू, हांव अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्घां दिता जेजू, हांव अर्घां दिता जेजू, हांव अर्घां दिता जेजू काळजान. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजान. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू काळजान. हांव होगळाप दिता, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजान. हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू, हांव होगळाप दिता जेजू काळजान. वंदन करता, हांव वंदन करता जेजू, हांव वंदन करता जेजू, हांव वंदन करता जेजू म्हज्या काळजान. हांव वंदन करता जेजू, हांव वंदन करता जेजू, हांव वंदन करता जेजू काळजान. हांव दिनवास म्हणटा, हांव दिनवास म्हणटा जेजू, हांव दिनवास म्हणटा जेजू, हांव दिनवास म्हणटा जेजू म्हज्या काळजान. हांव दिनवास म्हणटा जेजू, हांव दिनवास म्हणटा जेजू, हांव दिनवास म्हणटा जेजू काळजान. हांव सेवा करता, हांव सेवा करता जेजू, हांव सेवा करता जेजू,
हांव सेवा करता जेजू म्हज्या काळजान हांव सेवा करता जेजू हांव सेवा करता जेजू हांव सेवा कर जेजू काळजा हांव प्रणाम करता जेजू हांव प्रणाम करता जेजू हांव प्रणाम करता जेजू म्हज्या काळजान हांव प्रणाम करता जेजू हांव प्रणाम करता जेजू हांव प्रणाम करता जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजान हांव जय जय हांव होसाना म्हणटा हांव होसाना म्हणटा जेजू हांव होसाना म्हणटा जेजू हांव होसाना म्हणटा जेजू म्हज्या काळजान हांव होसाना म्हणटा जेजू हांव होसाना म्हणटा जेजू हांव होसाना म्हणटा जेजू काळजा हांव मान दिता जेजू हांव मान दिता जेजू हांव मान जेजू म्हज्या काळजान हांव मान दिता जेजू हांव मान दिता जेजू हांव मान दिता जेजू काळजा हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू हांव अर्घां दिता जेजू काळजा हांव वंदन म्हणटा जेजू हांव वंदन म्हणटा जेजू हांव वंदन म्हणटा जेजू म्हज्या काळजा हांव वंदन म्हणटा जेजू हांव वंदन म्हणटा जेजू हांव वंदन म्हणटा जेजू काळजा हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजान हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू काळजान हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजान हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजा मोगाच्यानो एक 10 मिनटां तुमचे कडेन उलयतलो मागीर आमची विनवणी आसा ताचे पयलें एक तुमकां एक ल्हानसो एक्शन सॉंग्स घेतलो ते आमी करचे जावन आसा गलातकारां बरयलें पत्र 5 अध्याय 17वी ओळ आमकां सांगता कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 17 वर्तेतरान आमकां सांगता कित्याक कुडीच्यो वडण्यो जायत्यो आसात मोगाच्यान फाटल्या दिसांनी अमेरिकांत अशें घडीत घडिल्लें खंय एक मनीस वचून हॉस्पिटलाक एडमीट जालो आनी वो ग्रेस्त मनीस हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्ल्या वेळार तेंच्या दाक्तेरांनी म्हळें ताका तुका हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा तुवें वचून ECG करणे जाय आनी ECG करना आयलो पळयलो रिपोर्ट ताजे उपरांत आनी कितें टेस्ट दिले आनी ते म्हणूंक लागले तूं जे हार्ट अटॅक जावचे आसा तुका बायपास सर्जरी जावची पडटली ताच्या पयलीं एक दीस वेंटिलेटरार तुका घालूंक आसा आनी ताणें वेंटिलेटरा वेलें भितर वेंटिलेटर घालें आनी ते कृतक आम्लजनक ताच्या कुडीर चलो नासलें 2 दीस तो थंय आसलो आनी दाक्तेरांनी येवन ताची तपासणी केली आनी ते म्हणूंक लागले की आतां जाल्यार तुवें वशियत कित्याक तुका बरें जाला
तुका वार्डाक आमी शिफ्ट करतले बायपासाची गरज ना तो तुज्या त्या वखदांत डायल्यूट जावन गेला तो ब्लॉक आशिल्लो म्हणे आनी वो गेलो वार्डाक गेल्ल्या उपरांत ताका नर्सान एक बिल्लान दिलें गे नर्सान एक बिल्लान दिता आसतना सदान तें बिल्ल $5,000 आनी $5,000 बिल्ल पळोवन हो रडोंक सुरू जालो ते पळय लागलो घडी घडे पळयता बिल्ल रडटा पळयता नर्साक बिरमत दिसली ओगे दुबलो कोण ना हाचे कडेन पयशे नान कोण ना त्या देखून ती डाक्टर लागीं धांवली म्हणा लागली डॉक्टर दिस मॅन इज क्रायींग तो रडटा म्हाका दिसता दुबलो ताचे कडेन $5,000 नात कोण ना त्या देखून कितें म्हणें कनिल्लें कन्सेशन कर तो म्हणा लागलो काही डाक्टर कन्सेशन हांगा दिवंक जायना कित्याक तितली रेट आसा वेंटिलेटरान घाल्यार तितले रेट आसा त्या देखून तें उणें करूंक जायना तर नर्स म्हणा लागली की तुंत ये आनी ताका समाधान करिल्लें धाकटेर वताना वो सुस करून रडता हाची दुकां गळटात हाचे पेपर भरत भिजला बिल्ल धाकटेर म्हणा लागलो रडा नाका बा रडा नाका जेजू म्हणटा न्ही विधव स्त्रीयेक रडा नाका म्हणटा तशेंच धाकटेर म्हणा लागलो रडा नाका बा कित्याक तुका बिल्ल चड जालें आसता न्ही गे ओ नाही 3 इन्स्टॉलमेंट करता पयल्या म्हयन्यान $2,000 दुसऱ्या म्हयन्यान $2,000 तिसऱ्या म्हयन्यान $1,000 जालें कन्सेशन करूंक जायना आनी किंवा रडटा पळय म्हणा लागलो खंय जायत एक $100 कन्सेशन करता $4,900 तुवें बरीचें पडटलें पयल्या 2 म्हयन्यांनी 4,000 भर मागीर $900 भर इतल्या रे तो तकली उखलना धाकटेरा म्हणा लागलो खंय धाकटेर हांव रडता तुवें बिल दिल्ल्याक न्ही हें $100 उणें करचें या इन्स्टॉलमेंट दिवचें तें बरें म्हाका गरज ना कित्याक म्हळ्यार असलीं 10 बिल्लां आयल्यार ह्याच घडये तें फारीक करची शाती म्हजे कडेन आसा तें फारीक करची शाती म्हजे कडेन आसा पूण तर कित्याक तूं रडताय बाबा तो म्हणा लागलो खंय डॉक्टर तुज्या वेंटिलेटरार 2 दीस कृतका आम्लजनका म्हाका दिल्ल्याक तुवें घालाय $5,000 आज म्हजी एज 80 आनी ह्या 80 वर्सांनी त्या देवान दिलें धर्मार्थ आम्लजनक हांवें स्विकार केला हे ऑक्सिजन हांवें स्विकार केला एकादा वेळा देव 80 वर्सांचें बिल्ल दीत जाल्यार खंय जावन फारीक करतलो कितले ट्रिलियन डॉलर जातात गे कळीत ना डॉक्टर तें चिंतून हांव रडटा शिवाय तुजे बिकेचे $5,000 हांव रडना म्हजें देवान इतलें बरेंपण केल्लें इतलें बरेंपण दिल्लें तें हांव म्हज्या जिवनांत घेवन आसा न्ही गे फुकटाक घेवन आसा न्ही गे कांयच एक ताका थँक्यू सयत हांवें म्हणना न्ही गे त्या खातीर हांव म्हजें स्वार्थपण चिंतून रडटा शिवाय तुज्या बिल्लाक हांव रडना वय मोगाचें न्हू जायते फुडें आमी चिंतना कितलें बरेंपण देव आमकां दिता कितलें बरेंपण आमकां दिता आसा आमी वाडणुका साथ दी त्या देखून हांवें म्हणचें आसा कितले जाणांची भलायकी बरी ना पूण आमकां देवान बरी भलायकी दिल्या कितल्या जाणांचे कश्ट एकल्याचे कश्ट कावन्सिलिंगा येता आसतना हांवें म्हणचें आसा देवा तुवें कितलें बरेंपण आमकां केलाय कितलें बरेंपण आमकां दिलाय कितलें बरें आमकां सांबाळलाय हें सगळें तुवें दिल्लें जावन आसा आमचें न्हय आनी असलें बरेंपण देव आमकां सदांच दिता मोगाचें न्हू आनी तें आमी वाडोवन घेता आसतना आमचें उणेंपण कांयच न्ही आमकां थोडे फावटी पिडा येता थोडे फावटी कश्ट येता ते येवचेत कश्ट दगदवणी येवचेत त्या खातीर तो म्हणटा कुडीच्यो वडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या वडण्यांक विरोध त्या देखून दगदवणी सफरींग तात्कालीक वडण्याक काडू घालता पळया कुडीच्या वडण्याक दगदवणी द सफरींग म्हणटा आमी सफरींग कश्ट सोंसचे तात्कालीक वडण्याक काडू घालता पयलें पेद्रूचें पत्र 4 अध्याय 1 आनी 2 वळ पयलें पेद्रूचें पत्र
4 अध्याय 12वी ओळ आमकां भोव अपुरबाय तरान हें दाखोवन दिता. सफरींग दगदवणी कुडीच्या वडण्याक काडू घालता आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू देवाची मांडवणी देवाचें तें सगळें बरेंपण तो आमकां दिता आसतना आमच्या जिवितांत कितलेशें बरेंपण आमी भोगता तें सगळें आमी भोगता आसतना देवूच आमकां ताच्या वर्त्या जिविताक आपयता आनी तें आपोवणें ताणें दिल्लें आमी घेवन आमच्या जिवितांत आमी बऱ्या तरान जियोवच्या खातीर ताणें आमकां आपयल्लें जावन आसा. आनी तसलें बरेंपण कोण आमकां दिता तस जेजू आमकां दिता. पयले पेद्रूचें पत्र 4 अध्याय 1 आनी 2 ओळ आमी पळयल्या जाल्यार कितें म्हणटा पळया. क्रिस्तान आपल्या कुडींत कश्ट सोंसल्यात तुमी त्याच मनोभावान घट रावा कारण कुडींत कश्ट सोंसता तो पातकाक पाट करता. तुमचे उठलेले संवसारी जिणयेंत कुडीच्या कोट्या वडण्या प्रकार चलनासतना देवाचे कुशे प्रकार जियोवंक तुमी प्रयत्न करा. आनी त्याच प्रमाणे आमकां 12वी ओळ म्हणटा मोगाचें न्हू तुमकां वरोवन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परीक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हांव तो विशेष कांय तुमकां घडटा म्हणून तुमी चिंचे नाका. आमचे वयर आयली परीक्षा तडबडी आमी म्हणटा ही कित्याक ही आमकां दिल्या हे कश्ट कित्याक देवान आमकां दिल्यात कित्याक आमी असले कश्ट सोंसी जाय तर सांत पेद्रू म्हणटा तुमकां वरोवन पळोवच्या खातीर कशें भांगर रुपें उज्यांत घालून नितळ करतात की आनी तेन्ना तें परसळटा की त्याच प्रमाणे कुडीचे वंदवणे तावन दगदवणे देखून आमी नितळ जावचें अशें जालां. 12 जण सगळ्यांनी जेजूक सांडिल्लें. काल आमी पळयलें कितें केलें जुदासान आनी पेद्रोन पूण आज तशें न्ही 12 जाणांनी सगळ्यांनी जेजूक सांडलें. जुदासान विकृत केलें तोमास दुबावलो पेद्रू नेगार करता मोगाचें न्हू पूण जेजू तांकां सोंड सोडिना. थोड्या वेळा पयलें सांगिल्लें कोणेय सोडल्यार हांव सोडचो ना हांव तुका सोंड वेचो ना म्हणटा. माथ्यास एवंजल चॅप्टर 24 वर्स 33, 34, 35 तुमी पळयलें जाल्यार कोणीय सोडचो मी हांव तुका सोडचो ना पेद्रो म्हणटा. पेद्रो तोगदवण्याक भियेलो धर्न व्हरताले म्हूण तो भियेलो. 3 फावटी नेगार करचें पळयतना पयले फावटी पेद्रोन जेजूक नेगार केलें थंय मात न्ही तेच्या पयलें केलें माथ्यास एवंजल 16 अध्याय 21 आनी 22 ओळ. कश्ट सोंसचे पडटले देवाच्या पुतान कश्ट सोंसचे पडटले म्हणटा आसतना तो म्हणटा पेद्रो म्हणटा तशें म्हणनाका सोम्या तशें म्हणनाका तशें तुका जायना जावं. पयले फुडें नेगार तें जिवचे कश्ट आनी त्या वेळार जेजू म्हणा पयसर चलतना म्हजे थंय पयसर सयतना रावनाका. दुसरें जेजूक धरतना आपली तलवार काण मालकाचो कान कातरता. जेजू म्हणटा जुओं 15 अध्याय 10 आनी 11 ओळ काड आनी तुजी तलवार पोत्यान घाल जो कोण तलवार वापरता त्या तलवारा तो बली जाता. दुसऱ्या फावटी जेजूची मिसांव समजून घेनातलो पेद्रू तात्कालीक रक्ता मासाच्या कुडीच्या त्या वडण्या देखून तो म्हणटा मारतलो म्हाका लगड काडटालो. जेजू म्हणलो ना ना म्हणजे मिसांव बापान दिल्लें तें संपोवचें म्हणसर तुवें कितेंच करूं जावचें ना. तिसरें अकरेचें नेगारपण. अकरेचें नेगारपण जावन आसा लोकां मुखार तो 3 फावटी जेजूक नेगार करता. कोम्यान साथ घालच्या पयलें 3 फावटी तूं नेगार करतलो आनी कोम्यान साथ घालता आसतना पेद्रूक उडास आयलो. जेजून म्हणलें ती उतरां 3 फावटी तूं नेगार करतलो आनी त्याच वेळा जेजू थंय धांवन आपली दिश्ट सीद पेद्रूच्या दोळ्यांक पेद्रू आपलें नेगारपण समजून घेता मोगाचें न्हू. आनी तो म्हणटा कसलो अण्व मनीस हांव कसलें जिवन म्हजें जेजून म्हणलें म्हाका उडास येवना न्ही गी
खोंबो सात घालच्या पयले 3 पडी तो म्हाका नेगार करतालोय. नेगार केल्ले ताणें. आनी ह्या वेळा भायर वचून गळगळ्या रडता म्हणटा वांजेलिस्ट आमकां. पेद्रू गळगळ्या रडता. कशें झाके वाग जेजून पळयता ताच्या दोळ्यांक दिश्ट लावन पळयत आसतना तो नितळ जालो की तेच प्रमाणे पेद्रूच्या दोळ्यांक जेजून दिश्ट लावन पळयत आसतना तो नितळ जालो. नितळ जालो. आपलें उणेंपण बगलें ताका कळ्ळें. पूण मोगाचें ताचे उपरांत जेजून केन्नाच ताका विचारलें ना तुवें म्हाका कित्याक नेगार केलें. जेजू सांगता आसचें म्हळ्यार दोगदोणेक खांद मारी जायत. खांद मारी जायत. दोगदोणे म्हणटना आमकां नाका म्हण आमी बगता. सर्दां पळय काम जाताना आवरेतना एकलो मात उरलो खंय. तर उरल्यांचें नाश जालें म्हणटा आसतना आमकां बेजार भोगता. बेजार भोगता. पूण दोगदोणेंतल्यान सुखारी मारन वायटाक बली जावचें न्हय. कित्याक जायतो लोक वायटाक बली जाता म्हळ्यार कश्ट नाकात, दूख नाका, दगदोणी नाका, सफरींग नाका, वायटाक बली जातात. जायते जाण पियोण्याक वतात, जायते पातकान पडटात, जायते जाण सुखारी मारन नाका जाल्यार वायटान बली जातात. एक एकल्याची जिणी पळयतना मोगाचें न्हू इतले सुरसुरे बगतात मात्र न्हय कळवळटा इतलें बरें जिवान देवान दिल्लें कसलें जिवान करून घेता मनीस. कितलें वळवळटा चिंता ह्या संवसारांत कुडीच्या वंदवण्यांत हांव खुशालायेन आसा. रक्ता मासाच्या वंदवण्याक बोला नाका म्हणटा जुवांवचें पत्र. दोळ्याच्या पुस्तलान एक पिसो जायनाका आनी पिशें जायनाका. ह्या संवसाराच्या पोकळ तावले ते पयलें जुवांवचें पत्र 2 अध्याय 15, 16, 17वी ओळ आपुरबायतरान सगळे आमच्या जिविताक कितें जाय जाल्यार सांगता. जो कोण ह्या संवसारी लौकीक वस्तू बराबर वेता तो बापाचो मोग करूंक साकना. साकना. कित्याक बापाचो मोग ताणें घेवचें बरी ना. संवसारी दावलात दोळ्यांची पुस्तलावणी रक्त मासाची वंदवण्यो हरयेकडी वंडून आसतात. त्या खातीर संपाद्र पियो म्हणटालो सोम्या तुजे 5 गाय म्हज्या कुडीर कंसाय. पळया कोण तो म्हजे वयर गाय जावं दी, म्हाका रगत येवं दी, म्हाका दूख येवं दी म्हूण विचारता. पाद्र पियो म्हणटालो दी सोम्या म्हाका 5 गाय. तुजे 5 गाय म्हाका जाय दी सोम्या. आश येतालो मागतालो आनी एक दीस कोपेलांत तो मागणें करनासतना एक बडवो ताचे वयर बसले बरी जालो आनी रक्ताची वळ ताचे जावन देवली जावन आसा. उपरांत ताच्या भावांनी ताका उखोल व्हेल्लें जावन आसा. उखोल भितर व्हेल्लें आनी त्या कुडान न्हिदयले उपरांत ताचे तें बगुली ती दूख. तो म्हणटा वॉट एन एक्सक्रुवेटिंग पेन. त्याचेसून बगले कश्टाची दूख हांवें बगली. देवा ही एक दूख थोड्या वेळाची म्हाका बगूंक कश्ट मारले. तेत जेजून त्या कुर्सार कितलो वेळ उमकळोन म्हज्या खातीर बगुल्ले ते दूख. म्हजे लोवो नीट जाता म्हणटा तो. म्हजे लोवो नीट जातात कित्याक तसलें दूख ताणें बगुल्लें जावन आसा. आनी पाद्रे पियो म्हणटा ती दूख येता आसतना कश्ट बगताले. कित्याक म्हाका म्हूण बगताले. पूण त्या दुखींत एका दाडाची गोडसाण आसली. गोडसाण आसली आनी ती दूख इतली बरी म्हाका बगताली. थोडे बडी जेजूचे मासत म्हज्या मासांत एक जाल्ल्या बरी म्हाका बगताले. त्या देखून पाद्र पियोय मदर तेरेजा बरी पंत्यार उठोन येतालो. पंत्यार उठोन येवन देवकरिस्ताच्या जेजू लागीं उलयतालो. मात्र न्ही पंत्यार दारां काडटालो. त्या कोपेलाची दारां काडतना हारी हारीनी लोक येवन भायर न्हिदलो भितर धांवन येतालो. पाद्र पियोचे मीस 1 घंट्याचे न्ही. आज आमकां अर्दो घंटो मीस 25 मिनिट्स 20 मिनिट्स मीस केल्लो पाद्रा बेस्ट. घडये भितर धाडटा न्ही. कितले वेगळी मीस जाता. थोडे सिटीनी पळय जंय फादर आय एम गोईंग फॉर हीस मास फादर. वाय 20 मिनिट्स मास फादर. मोगेचें ना. पाद्र पियो म्हणटा त्या जेजू सांगता आसतना वेळ म्हणलोच ना. तो वेळ कसो गेलो म्हण करतना एक एक पटी पाद्र पियो येत जेजूक उखोल धरतालो खंय
आणि असे उकल धरता असताना 2 घंटे 3 घंटे जेजू कडेन उलयतालो खंय आणि असे उलयता असताना तो म्हणटालो खंय जेजू कितलो तूं बरो कितलो मोवाळ कितलो आमोलीक जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गौरा आराधन तुका ये चढवंदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गौरा आराधन तुका ये चढवंदारा आराधन तुका हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या गोपान घेत सोम्या ह्या भुरग्यांक विंग सोम्या हयच्या सकाळच्या वेळा बोवा परबायतरान तुजे सांगत ती आसात सोम्या येवकायचा जेजू गोपीत आमच्या खातीर आयिल्ल्या जेजू तुझ्या आजारपण सगळ्या भुरग्यांच्या कुडींत सगळ्या भुरग्यांच्या घरांत सगळ्या भुरग्यांच्या कुटुंबांत सगळ्या भुरग्यांच्या सेत समारा आमच्या सगळ्या भारतांत सगळ्या ह्या राज्यांत ह्या आमच्या मंगळूर शहरांत ह्या वाठारांत हर एका पुनशेतांत तुझ्या वर्ते हजरपणाचो सोम्या कोण कितें वायट करूंक ताणें पेसाडल्यार तुझ्या आजारपणांत कितेंच वायट थंय जावचें ना खंय वायट आसा थंय जायतें बरेंपण तूं हाडूंक पेसाडताय आनी तूं बरेंपण हाडटलो कित्याक तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तुमचो समी त्या देखून पाद्री पियो म्हणटा सम्या सम्या कितलो अपरिमीत तूं कितलो तुजो मोग म्हाका तुवें दिलाय तुज्या पास काय म्हज्या कुडीर कसोवन 50 वर्सां ती वयली जावन आसा मोरच्या थोड्या घडयेच्या पयले 1968 ते गाय ताच्या कुडी जावन पाशार जाले मोगेचे न्हू आज आमी दगदवणी बघता आसतना कश्ट येता आसतना सम्याक उलो मारता आसतना समींत तसो कुरीस आमी घेवन येवच्याक आमकां तो आपणे दिता संवसारी लौकिकतेक पाठ करन माथ्याचो वंजल चॅप्टर 26 वर्स 37 म्हणटा जेजू की दूख आसलें त्या देखून तो म्हणा लागलो ही काल्स निवार जाता जाल्यार निवार पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी बापा आज आमच्या जिवनांत सगळे कश्ट
आमी मागया जेजूक लागीं मागतना तो आमकां दितालोच. एक घडी भर उबी रावया मागाच्या. एक घडी भर उबी रावया. ल्हान एक कांतार हांव तुमकां शिकयता. तेजे उपरांत थोडे विणवणी आमी करचे आनी तितल्यार आमचे हे मागणें संपोवन मुखल्या पंगडाक अवकाश करून आमी दिवचो. सिंपल आसा तें कांतार. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां आपयता सगळीं येया. पळया इतलेंच. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. हांगाच सांगया आतां. जेजू आमकां आपयता सगळीं येया. म्हणया गी रेडी 1 2 स्टार्ट. जेजू आमकां आपयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां आपयता सगळीं येया. आतां पळया. मागाणी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार धार घडतले. वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले. दारार ताच्या मारल्यार धार घडतले. न्हीद कळोन कळोन कांय बोलनातल्या बरें आसात. सगळे 10 दीस काम करणं बुजां पुरा दूख उडटात म्हणटात पळय तशें आसा तुमी. ना अशें मारल्यार कोण दारूक तें करता. कोणी करिना मोगाचें न्हू. तशें मारल्यार दारूक तें जायना. मारतना दारा वाचवा. दारार ताच्या मारल्या दार घडतले. पळया दारार मारतना त्या प्रमाणे माग आनी पळे कोणाक पळोवचें. एकामेकाक पळय. एकामेकाच्या दोळ्यांक पळय जायत की. एकामेकाच्या दोळ्यांक पळोवंक कश्टात. हांगा पळोवंक सुलाब पूण एकामेकाच्या दोळ्यांक पळोवन दोळे उक्ते करून शुभ्र करून पळयात. थोडे मिणी मिणी म्हणटात वय तुमी ती सगळी रात हांगा आसात. खंडीत जावन मिणी मिणी म्हणटाले पूण इल्लें शुभ्र करून पळयत आसतना व्हडलें करून पळयत आसतना व्हडलें म्हळ्यार व्हडलें करना मग धांवोंक घात सायडीची. इल्लें बरें मोवाळें पळयत आसतना माग आनी पळय तांकां सांगचें तुका तें मेळटलें. कितें तें मागताय तें तुका मेळटलें. कित्याक मागा आनी तुमी घेतल्यात. माथ्याचो अंजल 7 अध्याय 7वी ओळ आमकां सांगता बरें आनी उक्तें जातलें. दारार ताच्या मारल्या दार घडतले. रेडी 1 2 स्टार्ट. मागाणी पळय तुका तें मेळटलें. दारार ताच्या मारल्या धार घडतले. वय 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 मागाणी पळय तुका तें मेळटलें. दारार ताच्या मारल्या धार घडतले. आतां जेजू आमकां केल्लें चलय म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार बसोन बसोन पें काडिल्लें वळना थोड्यांचें. ताका जेजू म्हणटा इल्लें चल इल्लें तेणें वच आनी इल्लें ये सडील कर तुजे पेंकाटी सुडाळ जावं दी म्हणटा. जेजू आमकां चलयता. उजव्याक आतां वयचें. चलयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां सगळीं येया. पयलें उजव्याक मागीर दुसरे वटेन म्हणटाना दाव्याक. रेडी 1 2 स्टार्ट. जेजू आमकां चलयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां चलयता सगळीं येया. मागाणी पळय तुका तें मेळटलें. दारार ताच्या मारल्या धार घडतले. वय 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 मागाणी पळय तुका तें मेळटलें. दारार ताच्या मारल्या धार घडतले. जेजू आमकां इल्लें नाचयता. नाच म्हणटा इल्लें नाच ताच्या मुखार. तें हांगा वचोन नाचचें गिताच्या मुखार इल्लें नाचचें बरें. कित्याक जेजू केदाळे ना म्हणना. तर जेजू आमकां नाचयता आपलो मोग तो दाखयता. जेजू आमकां नाचयता सगळीं येया.
जेजो आमकां नासयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां नासयता सगळे येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारला दार घडतले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारला दार घडतले जेजू म्हणटा इल्लें हास सकाळी फुडें आसल्यार बरें काही जिवाक भारी बरें आनी तुवें आसलो जाल्यार खंडीत जावन व्हरतो उस्वास तुजो आज संपून तारा बरें जातलें मात तेरेज म्हणटाली सकाळी जेजू तूं म्हणला जाल्यार कितले खुशी फातर बेव पंत्यार येवन म्हणटालो जेजू तूं आसा आय हांव आयलो अशें तो म्हणटालो केदाळाय आनी अशें आसतना जेजू म्हणटा आशिल्लें जेजो आमकां आसय एकामेका पळोवन आसा एका म्हणून आसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां आसयता सगळे येया जेजो आमकां आसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां आसयता सगळे येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारला थार घडतले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारला थार घडतले जेजू म्हणटा चिक्केम बसोंक तो सांगता चिक्केम बस म्हणटा एक उबें रावन रावनाका कित्याक पुरो जाता न्ही त्या खातीर जेजो आमकां बसयता बसा 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 आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां उठयता सगळे येया जेजो आमकां बसयता आपलो मोग तो दाखयता जेजो आमकां उठयता सगळे येया मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारला थार घडतले वय 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 मागाणी पोळे तुका ते मेळटले दाराच्या मारला दार घडतले दाराच्या मारल्या दार उगडतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 काल 15 मिनटां आसात इगर्जे मते खातीर आनी आमचे खातीर मागोवंक थोडो वेळ आमी घेवया मोगाच्यान ताच्या पयलें एक घडीभर जेजू पळयात आमची काळजां तुका दिता जेजू घे ही काळजां आमची मनां तुका दिता आमची सगळी कूड तुका दिता हर एक आमच्या जिविताची घडी तुका दिता सम्या त्या वाटेर आमकां तूं घेवन आसाय त्या वाटेर आमी मुखार सरोन आसा त्याच वाटेर तूं आमकां व्हरता आसतना तूं म्हणटाय हांव तुमकां राखतलो तुमकां सांबाळटलो ह्या वेळार जेजू म्हणटा म्हज्या जिवनांत तुमी एक जाल्यात तरी तुमचेर अशी सगळी पिडा सगळे कश्ट सगळे वळवळे हांव काण उडयतलो त्या खातीर खूट तो खोडकार म्हणा लागलो जेजू तुजी कुशी वय जाल्यार म्हाका नितळ कर जेजू म्हणा लागलो वय म्हजी कुशी ह्या वेळा मोगाचे न्हू कसली पिडा आसा जेजूक समर्पीत करात कसले कश्ट आसा जेजूक समर्पीत करात कसले दगदवणे आसा वळवळे आसा ते ह्या दिसा कितें सगळी जावंक आसा ते सगळें जेजूक समर्पीत करात आयचो दीस ताच्या हातान दियात हो भाग्यवंत हप्तो ताच्या हातान दियात
सगळें तो पळयता आमी न्ही आमचें तो कांयच करूंक साध्य ना. फाटली दिसा एकली आयली म्हणा लागली म्हाका सगळें करूंक जाता. हांवें म्हळें मातसो एक केस काड तुज्या हाताच्या तळव्यार दवर आनी तो किर्लोच्या बरी करून फाल्यां ये मागीर हांव तुज्या कडेन ती सारतां जेजू कडेन इसारचें पुरो सोडया. ओगेत रावली आनी गेली. मोगाचें न्हू आमी बाडार गाय कोच्चूंची मात आमचें तो कांयच समजें जेजून येवजन गेल्ल्या शिवाय आमी कांयच करूंक साधना. आज आमकां जायतें बरें जालां तें जेजूचें जेजून दिल्लें. तर तुज्या जिवनांत तुज्या कुडींत असली ती दूख असली ती खंत असली ती बेजाराय कश्ट कितें सगळी म्हज्या कुटुंबाची उदारगती जावंक म्हज्या कुटुंबाचें बरेंपण जावंक आसा तें सगळें उडासा काड. तुज्या दोनी हातकां तुज्या काळजा वयर दवर तुज्या काळजा वयर दवर आनी सांग जेजू जेजू म्हजे हर एकी अत्रेक तुजे जावन आसात. म्हज्या हर एक अत्रेकांत तुजे लागीं हांव मागतां तुजे कडेन हांव विचारतां सम्या जेजू सगळें बरेंपण म्हाका दी आनी त्याच प्रमाणे आमची काळजां तुज्या काळजा सारकी खरी सदांच तुजें काळीज आमचे कडेन तुवें दिल्लें जावन आसा तेंच काळीज म्हजें करी. म्हज्या काळजांत तुजो उजो पेटोवं दी. म्हज्या काळजांत चड आनी चड मापान तुवें दिल्लें सगळें बरेंपण भोगूंक म्हाका तूं पावो कर सम्या. आनी आमच्या काळजांत तुज्या रक्ताचे वळो जावं दी म्हण आमी मागया. आनी तशें मागता आसतना जेजू म्हणटा तुजें काळीज म्हाका दी. आमची काळजां तुका दिता तुजे कृपेचे गाल बेसाव. आमची काळजां तुका दिता तुजे कृपेचे गाल बेसाव. वो जेजू खर आमकां तुजे सारकी. वो जेजू खर आमकां तुजे सारकी. वैसम्या आमच्या जिविताचो तारक आमकां जिवितांचो देव तूं. आमची पिडा सगळी गूण करचो वैज तूं. आमकां व्हरत्या मोगान बरसो जेजू तूं. अमृत आमच्या जिविताचो तारक तूं आमच्या आत्म्याचो. अमृत आमच्या जिविताचो तारक तूं आमच्या आत्म्याचो. वो जेजू खर आमकां तुजे सारकी. वो जेजू खर आमकां तुजे सारकी. वैसम्यातून आमचो बरवसो आमकां ना कोणूच दुसरो. त्या बरवशान आमी जियेत आसतना आमचें सगळें काळीज मोन तुका दिता. ह्या वेळा तूं आमचो बरवसो जावन आमचेर तीर मोग दवरनो आमकां सदांच सांबाळटाय. आयचो दीस तुज्या हातांत दिता. आमच्या भुरग्यांची पिडा आमचे सगळे आटेविटे आमचे कश्ट आमचे वळवळे जावंक पुरो आर्थीक समस्या आसा ती जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांनी थोडी सवकासाय ना समाधान ना. थोड्या कुटुंबांनी झगडे थोड्या कुटुंबांनी द्वेश हगे ल्हान कारणा खातीर एकलो आनी एकलो आयकना त्या देखून एकामेका उलयना. ती जायतीं जाणां आज विनंती करता तुजे कडेन आमची कुटुंबां मोवाळ्याची जावं दी मायपासाची जावं दी. तोच आमचो बरवसो तोच आमकां आसो एकलोच आसरो म्हणून आमी समजून घेवरो. आमी आमचो सगळो बोवाट तुज्या वयर पासारूंक आमकां कृपेन बर.
जेजू तूं आमचो बरवसो तो जावन आसायतीर मोग आमचो जेजू तूं आमचो बरवसो तो जावन आसायतीर मोग आमचो वो जेजू खर आमकां तुजे सारकी वो जेजू खर आमकां तुजे सारकी एक खिडीभर सगळे आमचे कुटुंबाचे सांदे जेजूच्या हातान दिवया जांग बरो थोडी वाट चुकोन गेल्यान जांग बरो थोडे फावटी आमींत आदळ पडल्या हांव जेजू म्हणटा तुजे खातीर हांवें कश्ट भोगले तुजे खातीर हांवें दगदणे भोगली तुजे खातीर तूं म्हज्या मोगाच्या पुता म्हज्या मोगाच्या दुवे हांव येयल्लो आनी त्या कुर्सार मरण पावून त्या कुर्सार थावन म्हजी दिश्ट तुजे वयर वरयली जाल्यार तुज्या मोगा देखून अपरिमीत मोग तो मोग ताणें आमकां दिला तसलो मोग सदांच आमच्या जिवनांत ताणें भोगूंक आमकां आपण दिला सगळ्या इगज माते खातीर आतां मागया ह्या 40 वरांच्या आराधनांत जायती चौकसाय जायती सुटका जायत्या बंदळे तावन आमकां ताणें सुटका दिल्याक देवाक अर्घां दिता आसतना देवाचो उपकार बावडटा आसतना हे 40 घंटे बो आमोलीक कुरपेन भरलेले घंटे ह्या कार्मेलगुड्या हेच मेनेजेच्या वर्त्या पूण शेतांत आमी आसतना आमचो राज्य जेच्या हातान दिवया राज्यात आमचे एलिसांव बेंगलोर सबी साहेब म्हणटा कोणाच्या पयशांक कोणाच्या बुलावणेक तूं काल जायनाका कोण तुका स्वातंत्र्य दिता कोण तुका बऱ्या तरान सांबाळटा कोण मनशाक मनशा रुपी देखता तसल्याक वयर हाडूंक तुका दिले हक्क छलावणे कर जेजूय तस म्हणा लागलो जें कितें रायाचें रायाक दी जें कितें देवाचें देवाक दी कितल्या व्हडल्या राया मुखारी ताणें तकली हालोवंक ना हांव म्हाका सुखारी मारयत म्हण ताणें कितेंच वाद विवाद करून मोगाचें न्हू फकत ताणें केल्लें जावन आसा एकच आपणाक ते आपल्या बापाच्या समोर समर्पीत केलें ह्या वेळा मागया आमच्या राज्यांत आशच्या एलिसांवा पासर बें तशें ते एलिसांव कसलोय नाका जाल्ले अभिप्राय घालन मनशाची मौत पिसी करण नाका जाल्लें आश्वासन दिवन थोड्या पयशांच्या आशेक थोड्या सोड्याच्या आशेक थोडे नाका जाल्ले बुलावणेक आमी बाली जायनासतना जें कितें आमकां योग्य म्हण दिसता आमकां सांबाळटा तसल्या सरकाराक आमी आमचो मत छलावण करूंक देवाची कृपा मागया हर एकादें न्याय नीती सत सदांच निशेव दी अन्याय आसले कडेन जेजू तूं राव आनी तो अन्याय काण घाल बरें उंचाक बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक जायते उदारपणांत ताणें आपणा थंय कितेंय स्वार्थ आसा तर तें सोडून लोकांच्या उदारकते खातीर ताणें वावरच्याक तांकां आदार दी आमच्या मंगळूरची क्रिस्ती पर्सेक जेजू तुज्या मुखार दवरता ह्या जागांक प्रत्येक तरान मिसांव काम करणं एक सुऱ्याश्चें ह्या जागांक मिसांव कामांत जायते दगदवणी भरच्या ह्या जागांक बियेचें वातावरण आसल्यार धैर्यान मुखार सरच्या ह्या जागा सांगात तूं आसाय तूं चलताय तुजें काम मुखार व्हरताय धार्मिकांक जाय जालो आदार दी तांच्या एकसरपणांत तांच्या निरासपणांत तांकां तो सक्तेंत बरो तुजे सगत तांचे थंय रोमय आनी ह्या वेळा जेजू तुजे कडेन आमी मागता सर आमचे क्रिस्ती परचे बसत आमच्या कुटुंबा बसत आमचे कुटुंबांत अशें हर एके भुरगे आवय बापाय तांचे भुरगे तुज्या हातान दिता सम्या त्या सगळ्या भुरग्यांक तूं घे सम्या तुज्या मोगान तांकां वागय सम्या चड आनी चड तांचो मोग कर
ताणी तुझो चड आनी चड मोग करच्याक तुज्या लगे मी मागता हांव सम्या ह्या वेळा आमच्या सगळ्या युवा जाणांक तुज्या हातान दिता हांव. जायत्यो समावेश आमी करता, जायती युवा जाणांचे शिबिर आमी करता, पूण सम्या तांकां सारक्या वाटेन चलोवंक सजावन आसा तूं. आमी फकत तुज्या वाटेन चलचे पैणारी जावन आसा, वाटसुरे जावन आसा. वाटसुरी तुजी परजा ती पळोवन वचनासतना इस्रायल परजेक एकठांय केलो तो, इस्रायल परजेचे सगळे गरजो सांपयल्लो तो. आज आमचे गरजय तूं सांपय. खंत करूंक आमकां दिनाका. पाल्यांची खंत पाल्यांक आसूं दी, कालचें चिंतून तुजे जिवान पिडार करिनाका. आयचें आजीक पुरो म्हणाय तुवें. माथ्या सुवांजली 6:34 वोळ. आनी ह्या बरी जेजू आमकां म्हणटा, जशें तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरी जाय. आमच्या भुरग्यांक बरी बोध दिवच्या मागया मोगाच्या न्हू. जायतीं जाणां आवय बापूय कश्टातात, जायतीं जाणां रडटात, आनी थोडे फुडें हांवें चिंतचें आसा ह्या उतर प्रायर आपल्या भुरग्यां खातीर तांणी रडेचें आसलें गी. जायतीं आमची भुरगीं आज इतर धर्माच्या भुरग्यां सांगात वचून त्या आवय बापूय कितलें दूख काडटात, आवय बापूय कितलें कळवळटात. भुरग्याच्या संतोशा खातीर, भुरग्याच्या दादोसकाय खातीर वगेत रावतात, मावन रावतात. थोडे फुडें जायत म्हणटात, पूण ताच्या काळजांत जावची ती दूख. जेजू तूं जाणाय सम्या, रडटात, आक्लास बगतात. कित्याक म्हाका एक भुरगें जाय आसलें, कित्याक असलें वितवळी म्हज्या भुरग्यान केली म्हण आक्लासान बोब मारतात. सम्या आमच्या भुरग्यांक वर्त्या पुढारची वाट, आमच्यात क्रिस्तीय धर्मांत क्रिस्तीय मौल्य बरी जाल्ल्या युवा जाणांक रस. त्या युवा जाणां थंय जायतें बरेंपण हाड. आमची प्रायवंत आवय बापूय तांकां वन आश्रयांत घालना. तांणी तें एक सुरे आसचे बरें म्हजे कडेन पयशे आसात, जायते पयशे हांव दिता, सपरेट कूड हांव रचता, त्या कुडांत आसात, म्हाका वेळ ना. मोगाच्या भावान आनी भयणीन पाल्यार सगळ्यांनी तुज्या भुरग्यान तुका तशें करता आसतना कशें बगतालें. चिंती नाका, आज तुका इल्लो वेळ ना तुज्या आवय बापाय मेळोंक. तुज्या आवय बापाय सांगता थोडो वेळ करचोंक, थंय रावंकच जायना जावंक बरो. एक घडी भर वच, एक घडी भर तांचे सांगता राव, एक घडी भर ताका इसान कितें गरजेचें, इसान तांकां कळीत ना जाल्यार तूं तांकां दी कितें जाय. त्याच आवय बापाय तुका जल्म दिला, त्याच आवय बापाय तुका पळयला. जावंक बरें एक नाल्यार एक मिसअंडरस्टँडींग जावन आज आमच्या आवयक आमी केणटाव, आमच्या बापायक आमी केणटाव. थोडे फुडें आमकां ती नाकास म्हण बगता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आमच्या आवय बापाय मान दिवन तांकां गांवरावान लेखून जाता तितल्या मट्टाक तांच्या उतार प्रायर बऱ्या तरान आमी पळोवंक आसा. त्या ल्हान प्रायर तुका त्या मैदानाक व्हरना, तुवें हें कितें डॅडी, हें कितें मम्मी म्हूण विचारता आसतना, हें कितें पप्पा, हें कितें माय म्हूण विचारता आसतना त्याच आवय तुका सांगोना की 10 फावटी 100 फावटी सांगोना की हें सुकणें, हें किरपुजो, हो कावळो, हो पारवो, हो आंबेरक, हो पणसारक, हो गाजरक, ही गाय, ही म्हस, ही बोकडी, हो बोकडो सांगोनाय. आज तुका कश्ट मारतात न्ही गे. एक पुटी ताणी कितें सांगल्यार जाप दिताय, दुसरे पुटी सांगल्यार हांव कितें केप्पो गे केप्पें गे कितें हांव बोब घालताय. मोगाच्या भावान आनी भयणीन तांचे कश्ट तांकां कळीत. तूं उतर प्राय घेता आसतना कितले परकलो म्हणा लागलो, म्हज्या मांयकच तिका कितें जाय म्हण सांगोंक जायना गी. त्या वेळार हांवें ताका सांगलें, बावा तिच्या प्रायर तुजी हाडां आसतात गे ना गे, सांगा नाका अशें. तिका कितें गरजेचें तुका कळीत आसा. तूं एक त्या आवयचो पूत, त्या आवयचो पूत जावन वच, तिका कितें गरजेचें तें दी. मोगाचेर आमच्या प्रायन था पासत मागया, आमच्या सेस सामरा खातीर मागया. जायते आमचे ते दुस्मान काय द्वेश जाग्या खातीर, वाटे खातीर, रुखा खातीर, कोंगडा खातीर, गोरवां खातीर. तडबडी आमचो इल्लो जागो गेलो, उदक घालें, तें जालें, हें जालें, वयर आवाज जालो, म्हाका न्हिदोंक जायना, कसले सकडी वितवळी. नांवा खातीर ह्या जल्मांत क्रिस्तांव जावन कांयच फायदो ना मोगाचें न्हू. विंसवणेन क्रिस्तांव जाय. क्रिश्चन्स बाय चॉयस. जेजू म्हणटा क्रिश्चन्स बाय चॉयस.
सगळे गजमते खातीर मागया आमी सगळे क्रिस्ती परच्या खातीर मागया सगळे आमच्या अख्ख्या कर्नाटका राज्या खातीर मागया हर एका भुरग्यान आपल्या मातच्या लावण करून जायते बरें म्हण आपणाव जायते बरें म्हण तांकां येवच्याक बोवा परबायची विंसण करूंक तांच्या खातीर मागया पवित्र आत्म्याची सगत हर एक आमच्या राज्यांत चलावण जावं दी पवित्र आत्मा सोलो दी पवित्र आत्म्याची आस्ती जावं दी पवित्र आत्मा आजारपणा हर जी एक कडेन आसूं दी आनी आमच्यात पिडेंत आमच्यात कश्टांत आमच्यात कुटुंबांत जेजू तूं येवन राव तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा एक घडी बर उबी रावया आमचे दोनी हात उदारे धरया आनी जेजूक आमी म्हणया तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजेर पातयेता जेजू मोगाळा तो मोजो इश्ट मोगाचो हर एक जा म्हाका पावसो तो मोजो इश्ट मोगाचो हर एक जा म्हाका पावसो तुजेर पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजेर पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर पातयेता जेजू मोगाळा हालेलुया 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 सगळी रात आमच्या संगत आसल्या जेजूक दोन ताळया पेटना आमी आर्गां देवया थँक यू जीसस प्रेज जीसस लव यू जीसस हालेलुया जीसस सर्वांके बोवा परबायचो सकाळ मागता बोवा परबायतारान सगळी रात तूं आमच्या संगत आसल्याक तुमकां जेच्या नांवी धन्यवाद हांव करन संपंदारान मोकळी वेदी दुसऱ्या पंगडाक सोड दिवन तुमकां सर्वांक देवाचें आशिर्वाद मागता एक घडी बरो आज सोडात सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा ह्या भुरग्या वयर तुजी दाळेचेर मोळची दिश्ट घाल सम्या हे भुरगे तुजी जावन आसात सम्या ह्या भुरग्यांचेर तुज्या आमले रक्ताचो शिवर घाल तुज्या आमले रक्तांत तांचे थंय आसलें कत दोन काड जांग परत शारिरीक पिडा जांग परत आंतरीक दोख आंतरीक गाय सगळे तुज्या आमले रक्ताच्या बळान दोन काड सम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ह्या भुरग्यांक बरं तुज्या जपाचो शिवर हेच वेळा ह्या भुरग्यांच्या वैयक्तीक जिवनान ह्या भुरग्याच्या कुटुंबा जिवनान ह्या भुरग्याच्या घरांत आनी घराण्यांत तांकां वर्ते चलवसाव दिवच्याक तो तांचे संगत राव तांकां तुज्या उरत्या कृपेन बरें बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.